माझे नाव भरत गणेश वेर्णेकर, भुईपाली बाईकडे न्यू कॉलनी. काल राती हांगा 2 सुमार उजो लागलो. कसो लागलो तो कळोंक ना. आम्ही पालोवपाक ट्राय केले पूण काय जावंक ना. मागीर फायर ब्रिगेड आमी फोन केले हांवें. मागीर फायर ब्रिगेडान एक अर्दे वरा उपरांत पावलो. तेन्ना पूण उजो पावोन मातसो सोंपोवपाक पावलो. तेणी उजो आसलो तरी पूण फायर ब्रिगेडान पालयले. मागीर तेंच्यांनी सांगले पुलिसांक फोन करपाक. पुलीस मागीर येवन मागीर पंचनामे बीन करून घेवन गेला. मागीर सकाळी साहेब येयल्ले हेजे फायर ब्रिगेडाचे. तेंच्यांनी बीन मातशें येवन फोटो बीन सगळे पळोवन बीन गेला. हितून कितें कितें तुजे डॅमेज जाला? डॅमेज आमचे म्हटल्यार एक इलेक्ट्रीक स्कूटर एक डॅमेज जाला, 2 मशिनां आनी वॉशिंग मशीन एक फुल्ली ऑटोमॅटीक वॉशिंग मशीन एक डॅमेज जाली. आनी दारां 2 टॉयलेटीचे बाथरूमाचे, सिंटेक्स टाकी एक आनी सायकल एक आनी खूब अशें बारीक बारीक सामानशें कितें कितें पाळणो आनी वयले पत्रे 20 पत्रे गेला आमचे टोटल. म्हटल्यार टोटल 3 मिटराची रुंदीचे म्हटल्यार 4 पत्रे ह्या वटेतले सुद्धा एक पत्रे गेला. त्या वटेतले रुमाचे सुद्धा एक लायन फुल गेला. त्या वटेन सगळं धुवर कसो जाला, सगळं पत्रे फुटला सगळे. म्हणजे तुझ्या अंदाजान कितली लॉस जावं शकता? 4 ते 5 लाखाचे मातशे लॉस म्हाका अशें दिसता सर. अशें कित्याक इलेक्ट्रीक बायकाचीच आतां रेट आसा कितली न्हू. आनी वॉशिंग मशीन घेवन गेल्यार एक 20,000 तरी आतां 20-25,000 वॉशिंग मशीन आसा फुल्ली ऑटोमॅटीक. आनी हे फ्लॅशर टॉयलेटीचे फ्लॅशर हे जाला, सगळे नळां बीन सगळे मेल्ट जाला, सगळे उजो लागून. वायरिंगाचे लॉस. वॉशिंग मशीन न्यू घेतलेले हालींच. सायकल आनी सोफा आसले आनी थोडे कपडे आसले सगळे.